आटियो बाई आटियो काश्याच्यो आटियो घे वन देवतेच्या देवळाक घालू सोन्याच्यो पाटयो। कोतिगाव आदिवासी महिला पंगडाच्या बायलांनी एक वेगळोच उपक्रम केलो। सोबीत सुंदर अशा गावठी फुलांच्यो फातयो माळून बरीच नटली, मुरगळली आणि मनयलो फुलांचो उत्सव। खऱ्या अर्थान आनंद उत्सव। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। कांय दिसां पयलींच गांवांतल्यो ज्यो रानभाजयो आसात त्यो भाजयो कशा पद्दतीन गांवचे लोक खातात आनी त्या भाजयांतल्यान लोकांक कितें फायदो जाता ह्या विशयीचें आगळे वेगळ्या पद्दतीचें प्रदर्शन खोतीगांवांतल्या आदिवासी महिला बायलांनी केल्लें। आनी आतां ह्याच बायलांनी गांवांत मेळपी त्याच बरोबर आपल्या आंगणांतल्या बागेंतली वेगवेगळी फुलां एकठांय करून तांचे पासून वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो आनी आकर्षक अश्यो कश्यो फातयो तयार जातात किंवा हार तयार जातात अशा पद्दतीचें विशेष एक कॉम्पिटिशन तांच्यांनी घेतलें आनी हातूंतल्यान तांकां एक आपल्याच कलेची देवाण घेवाण जाली। सद्या आतां हें फातयां कॉम्पिटिशन करून कितें फायदो जातलो काय दिसता की तुका कितें दिसता हाचे बद्दल? हय, म्हाका आतां कितें दिसता, आतां आमच्या बायलांनी बाजाराची फुलां हाडना कोण, सगळीं आमची गांवठी फुलां घेवन फाटी करून तरी फाटी करून माळपाची अशें दिसता आनी तशें टिकून दवरपाचें। आमी पयशांची ती हाडपाची ती हाडप ना, पयशे बी आमगे सेफ जातले आनी बाजाराची फुलां बी आमगे बरी रोप जातली घरा कडेन, कित्याक आमी ती बरी तरेन करपाक शकतली। बाजाराची फुलां हाडची परत आमगे फुलां बरी आसतली। Goa365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।